उभी राहून याज्ञिकाक येवकार दिवन सुरवातेक गायन करूया. गायनाचो अंक A35 पेज 19. तुझे सोरशी आयल्या दोनिया मोज तुझी मागूंक आमकां आयतो तुझा सोमेस्ताची दोई बागूय कोरोस आमची आयतो तुझा सोमेस्ताची दोई बागूय कोरोस आमची तुझे सोरशी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. प्रिच्या बाबडीनो बागयोंत आतोनीच्या त्रेजेनाच्या 11व्या दिसाक आमी आसा आनी आयचो विशय लग्न संस्कारा उदेशी आनी पवित्र सभेची संख्या वाडयता. लग्न संस्कार मोगाचो संस्कार आनीक देवाच्या मोगाची खुणां. लग्न संस्कारान आसात तांणी आपले कायदे सदांच जिवंक एकामेकाक रेस्पेत मान दिवंक आनी बरें कुटुंब घडोवंक देवाचो आदार मागतना जायते फावटी आमची भाव भयणां मदें कांय वायट जालां, थोडीं लग्नां त्रासान आसात, तांचे खातीर आमी मागुया. आनी आयच्या दिसा ह्या मिसान कोसेसांव आनी जोआना फेर्नांदीस हांचे खातीर आमी हे मीस भेटयता. हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया आनी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कुनिया उच्चारून सांगता मनाची तुमपणान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून बागेवन सदांच मरे सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात मागता. सर पदवीदार देव आमची कौतुक करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा तुवें लिजबोवाच्या बागेंत आतुनीक खोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक आसल्याचो तीर आसरो करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक
आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. बागयोंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत परमोलाचें देणें आनी योद्ध कसो आपणाचेंच देवाक समर्पण केलें, तशें तुमी ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. पोतिनू क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलो जीव दिलो, तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात. उदकाचें स्नान दिवन आनी सोब उचारून ताणें तिका नितळ निर्मोल केली. आपणा मुखार ती वैभवी खोत आनी मिरी नासलोली वो असलें कितेंच नासतना पवित्र आनी निश्कलक जावचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच परी आपलो मोग करता तसो पोतिनी आपले पोतिनीचो मोग करूंक जाय. आपले पोतिनीचो मोग करता तो आपलाचोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामोस करता. क्रिस्तूय पवित्र सोबेची ताय तशेंच करता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकटवतलो आनी ती दोगांय एक जातलीं. ह्या गुटाक खोल समजुनी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक तो संबोन जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायनांतल्यान करुया. गायनाचो अंक Q13, पेज 172. Just now
प्रमाणाक आमची काळजां मनां तयार करून उबी रावया आनी उद्गार गायन करुया. B9. आमी तिसरो श्लोक गायतले. Sorves for us, 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 que te borde udar आमच्या सौम्या जेजूचे आमी क्रिस्तांवचे खातीर आपूण सादुर्मो सर्वेस फॉराक सर्वेस फॉराक सर्वेस फॉराक सर्वेस फॉराक सर्वेस फॉराक सर्वेस फॉराक सर्वेस्वर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून शिसांक म्हणले, रचनेच्या ओरोमाक तावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी ती दोगांय एकच जातली. देखून ती ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच म्हणटोच देवान एकठांय केला ते मनशान दोशी करूं नये. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या भावा भयणीनो, एक ओस्तरी गोरबेस आसली. तिका 5 भुरगीं आसलीं, चौगां चेडवां, चौगी धुवो आनी एक पूत. त्या भायर एक वदोन मिसकॅरेज जाल्ली आनीक 6व्या भुरग्याची आवय जावची आसली तेन्ना ब्लिडींग जावंक लागलें. आपले एके धुवेक घेवन ती काडली आनी दोतोरागेर गेली. घोव तिचो दुसऱ्या प्रांतांत वावुरतालो. म्हणटच भुरग्यांचोच आदार घेवन ती दोतोरागेर गेली. दोतोरान तिका सांगलें, तुजी परिस्थिती बरी ना, तुज्यान एबॉर्शन करूं येता आनीक म्हाका दिसना हें भुरगें वाचतलें म्हणून. ही अस्तरी आपले धुवेक घेवन घरा वचूंक ना, भायर सरली आनीक 1 किलोमिटराचो डिस्टन्साक आसलेल्या एके फिरगोजीन इगोर्जेन ती गेली. थंय भाग्यवंत आतोनीची इमाज आसली. थंय दिमेर पडून मागणें केलें, धुवेकूय मागणें करूंक लायलें. धुवेक तेन्ना तितलें समजोंक ना आनीक कांय वेळान उठली आनी म्हणूंक लागली, चल या आतां जालें.
आनीक तिणें ह्या भुरग्याक दवरचो म्हूण थाराव घेतलो. भुरगो जल्मलो, वाडलो आनी आज तुमचे मुखार हांव म्हजेच आवयचें उलयतां. म्हाका तिणें सांबाळलो म्हणून आयज हांव पाद्री जावंक पावलो आनी हे पिरायेर पावलो. भाव भयणीनो, हो विशय आमी घेतला लग्न संस्कारा उदेशी आनी पवित्र सभेची संख्या वाडयता. आनीक हो विशय घेवंक कारण आसा, आनी कारण म्हणल्यार आयज काल लग्न जातात ती आपलेंच चिंतात. सगळीं म्हणिना आनी चड अशें म्हणिना, पूण असो समज भायर परदेसांत जाला आनी हांगा येता, भुरगीं नाका, तेंचे त्रास कित्याक? थोडे म्हणटात दोगांच पुरो, एकूच पुरो, वाडोवपाक त्रास जाता. आनी भाव भयणीनो, खरेंच आयच्या काळार भुरग्यांक शिकोवपाक, भुरग्यांक एडमिशन मेळपाक बरेंच कुस्तार जाता, आडखळ आसा. पूण त्याच बरोबर लग्न संस्कारांत दोन हेतू आसात, हे आमी विसरूंक जायना. एक म्हणल्यार घोव बायलेचें बरेंपण आनी त्याच बरोबर तांच्या मोगा वरवीं नवें जिवीत दिवप. तांच्या मोगा वरवीं फामील घडोवप. उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां मेळटा, देवान दादलो आनी बायल रचली आनी तांकां आज्ञा घातली, संवसार भरात, चोडात वाडात. देवान मनशाक रचलो आनी ही रचना वाडोवपाक मनशाच्या हातान ताणें अधिकार दिला आनी त्याच बरोबर आज्ञाय दिल्या. आनीक लोक संस्कार भाव भयणीनो, खरेंच म्हणल्यार आमी शुभ वर्तमानां पळयता, ती दोगांय एक जातात. आनी हो एकवट कोणाचो? हो एकवट बाप, पूत आनी पवित्र आत्म्यांचो, एक कुटुंब. बापा आनी पुता मदें मोग आसा, एकवट आसा आनी तांच्या मोगा वरवीं पवित्र आत्मो आमकां मेळटा. जेन्ना एक बायल आनी दादलो मोग करतात, मोगान जियेतात आनी तांच्या एकवटाचें भुरगें वाडटा, तेन्ना फामील जाता आनी फामिलीन एकवट चडटा. ही आज्ञा आमी मानून घेवंक जाय. आमी देवाच्या हातांत ताची रचना आनी त्याच बरोबर ताचो वावर फुडें व्हरपी जोण एकलो आमी. सगळ्यांक कोणें लग्न जिविताक आपोवंक ना, पूण लग्न जिवीत एक आपोवणें. आनी जी कोण लग्न जातात तांणी ही देवाची आज्ञा मानून घेवंक गरज. तांणी ही देवाची आज्ञा आपल्या हातान सांबाळूंक गरज. थोडी बावडी भुरग्यांक आशेतात, पूण तांकां भुरगें मेळना. हातूनय केन्नाय आमी लक्ष घालून ही देवाची खुशी म्हणून मानून घेवंक गरज. देव आमकां ह्या लग्न जिवितांतल्यान गोडे दुसरे फामिलीक आमचो अदीक वेळ दिवंक, दुसऱ्या भुरग्यां सोबें अदीक वेळ दिवंक आमकां आपयता जाय.
बाबडी न्हू आमी पयल्या वाचपान आयकलां की गोवान आनी बायलेन एकामेकाक रेस्पेद दिवंक गरज. गोवान आनी बायलेन लग्न संबंदान एकामेकाक एक वस्त कशी घेवची न्हय, एक सिरविदोर कशें घेवचें न्हय, पूण परतेंच जाल्यार ताणी ही म्हजी सांगातीन, हो म्हजो सांगाती अशें घेवचें. उत्पत्तीच्या पुस्तकान देवान अस्तोरेक घडली तेन्ना आदामाचे बोरीची घडली. माथ्याचे आड काडूंक ना, पांयाचे आड काडूंक ना, पूण काळजाक लागीं आसा ते आड काडले आनी रचले म्हणून उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां सांगता. आनी हातूंतल्यान हे उत्पत्तीच्या पुस्तकाचो बरोवपी कितें सांगूंक सोदता की दादलो आनी बायल हांचे मदें रेस्पेद आसा, इक्वॉलिटी आसा, एकपण आसता आनी तांणी दोगांयनी एकामेकाक रेस्पेद दिवंक गरज. हांवें सुरवातीक म्हणलां लग्नाक दोन हेतू आसात. एक घोव बायलेचें बरेंपण आनी लग्न जाता तेन्ना हो हेतू आमकां आसूंक जाय. हो म्हजो सांगाती, ही म्हजी सांगातीण. आयच्या काळार पासून थोडे पावटी अशें घडटा चेड्याक काजार करता. कोण कित्याक? माय पाय जाणटी जाली आनी तांकां पळयतलो कोण आसा? सिरविदोर हाडूंक ना. कांय काळ आदीं हांव हे लग्नाचे प्रश्नान पडलेल्यांक आदार दिता तेन्ना एक केस आयली आनी केस हांवें कबार केली. पूण त्याच बरोबर त्या उपरांत ती बॉम्बे वचूंक जाय आसली. सेकंड इन्स्टन्स म्हणटाले ताका. म्हणजे त्या जो जजमेंट हांव दिता ताणें तो एसेप्ट करूंक जाय आसलो, एफर्म करूंक जाय आसलो. आनी हांवें जजमेंट दिल्या उपरांत तो दादलो म्हाका फोन करता आनी म्हाका म्हणटा, फादर तुका सांगलेलें मातशें बेगीन कर म्हूण, जेवणाक त्रास जातात. आनी हांवें म्हणलें जेवणाक त्रास जाता जाल्यार हांवें येवन तुका रांदूं तें जाता म्हजे कडेन. कित्याक बायलेक एक जेवण रांदूंकूच म्हणून हाडिना तूं, बायलेक एक सांगातीन म्हणून हाडटा. पळय हे सांगातीन म्हणून केन्नाय कुन्नाचो वावर ती करता, केन्नाय घराची सफाई करता. पूण हें काम बायलेचेंच अशें न्हय, दादल्यांनीय करूंक जाय, दादल्यांनीय रांदूंक जाय. आनी म्हजी माय म्हाका म्हणटाली दादले अदीक बरे रांदपी म्हणून. म्हणटच आमी हे बायलेचें काम, हें घोवाचें काम अशें बायलेन घोवाक खालती रावंक जाय, बायलेचें सांगपाचें न्हू, हें अशें जायना. एकामेका सवें हो संबंद आसूंक जाय, एकामेकाक रेस्पेद दिवंक गरज. त्याच बरोबर बायलेक रेस्पेद दितना तिका एक वस्त कशी ओ ती दादल्याचे गरजेक पावूंकूच जाय अशें ना. एकामेकाचे गरजेक आमी पावूंक गरज. त्याच बरोबर दुसरो हेतू आसा तो दुसऱ्या जिवीत दिवपाचो. आनीक जिवीत दिवंक आमी उक्ते आसूंक जाय. ना तर आमी देवाच्या कामांत आडकोळ घालता आनी देवाच्या कामांत आडकोळ हाडटा तेन्ना देवाचे रोचणेच्या येवजणेन आमी आडकोळ घालता. म्हणटच जी भुरगीं देव आमकां दिता ती मानून घेवंक गरज. आनीक ते भुरग्यांक बरे रितीन वालोवंक गरज. भुरग्यांक जल्माक हाडलींच म्हणून जायना,
पूण त्याच बरोबर भुरग्यांक बरे देखीन वयर काडूंक जाय, बरी रीत रवी शिकोवन आमी वाडोवंक गरज. हेंय बी जिवीत दिवपाचें काम. आनी जायते फावटी आमी आमचे घोराब्यांनी अशें घडटा, भुरगे चूक करता, बायल म्हणटा घोवाक तुज्या पुतान कितें केलें पळय, वो घोव म्हणटा तुजे धुवेन कितें केलें तें पळय. आनी कितें बरें केलें, म्हजो भुरगो, म्हजें भुरगें, म्हजे धुवेन पळय कितलें केलें. तुमचे दोगांयचेय भुरगे ते, दोगांकूय जबाबदारी. केन्ना केन्नाय आवय म्हणटा पळय मस्ती केल्यार डॅडी मारतलो, डॅडीच मारतलो, आवय मारता. दोगांयचोय मार खावन आमी वाडल्या आनीक आमकां बरी देख मेळ्ळ्या. हांव म्हणना भुरग्यांक मारूंक जाय, पूण दोगांयकूय जबाबदारी आसा जिवीत दिवपाक, दोगांयचोय कायदो ह्या भुरग्यांक वाडोवपाक. आनीक बाबडी न्हू, ह्याच बरोबर जेन्ना आमी भुरग्यांक वाडयता, आमी चुकल्या अशें म्हणूंक जायना. जेन्ना भुरगे वायट करता तेन्ना आमी कितें करपाचें आसा तें केलें, आमी देवा मुखार देवाकार घालूं येता. पूण समाज जो आसा त्या समाजाकूय एक कायदो आसा, एकामेकाक भुरग्यांक वाडोवपाक, आदार दिवंक. आमी आमच्या भुरगेपणान आमी कितें चूक केली जाल्यार शेजारचीं आसात ती वाडलेली ती आमकां सांगताली पळय तूं हें केलां, एक गाळ मारली पळय ती गाळ तुवें मारची न्हू. आयज परतें जालां, कोणें दुसऱ्यान सांगलें तूं सांगपाक, म्हज्या भुरग्याक सांगपाक तूं कोण ना. बाबडी न्हू, जिवीत वाडोवपाक समाज बरोबर जबाबदार. त्याच बरोबर भावभणी न्हू, आमी दुसऱ्याच्या भुरग्यांचो हुस्को दवरूंक गरज. आमी जायते फावटी आमचे कडेन घडटा, भुरग्याक जाय तें दितात, पूण शेजार समानाक भुरगो आसा ताचे कडेन जायना. केन्ना केन्नाय त्या शेजार समाच्या भुरग्याक लागून आमच्या भुरग्यांक आमी ना म्हणूंक गरज. तांचे कडेन जायना, हेरा भुरग्यांक मेवना, तुका जाय तें मेळटलें. बरो मोबायल हाडून दिलो आपल्या भुरग्याक, म्हजे कडेन घडटा. तो भुरगो तो मोबायल घेवन इस्कॉलान वता, गरीब भुरगो तें पळयता, आपल्या आवयक वचून म्हणटा म्हाका तसलो मोबायल जाय. अशें जाता. म्हणटच ही बी जबाबदारी आसा आमकां भुरग्यांक जिवीत दितना, पवित्र संख्या वाडयतना, पवित्र सभेची संख्या वाडयतना दुसऱ्या भुरग्यांचें चिंतूंक. आनी भाव भयणीनो, निमणें जेन्ना आमी लग्न संस्कारांत भितर सरता तेन्ना आमी हे आपोवणें म्हणून मानून घेवंक जाय, आमी हो संस्कार म्हणून मानून घेवंक जाय. म्हणटच आमची जबाबदारी आमी पाळूंक गरज. लग्न जातना पयले सुवातेर देवाचे कुशयेन आमी लग्न जाता, अवगडास दवरूंक गरज. आनी लग्ना उपरांत आमी मोगान जिवंक बरेच भर देवाची आज्ञा आसा. आमी एकामेकाक मोग दाखयता तेन्ना बाप आनी पुता मदें मोग आसा ताची कुणां जावंक जाय, अवगडास दवरूंक गरज. आनी ह्या मनान आमी आमचें लग्नीक जिवीत जिवुया. होय, आमी देवाची रचना आनी देवाचे रचने वरवीं आमी देवाचे रचनेच्या कार्यांत भागीदारी. लग्न जातात तांणी भुरग्याक जिवीत दिवंक सदांच उक्ते आसूं. जांकां भुरगीं नात तांकां देवान दिवची वो देवाक दिवची खुशी ना जायत जाल्यार ती खुशी मानून घेवन आपल्या लग्न जिवितान
कशे भाशेन आमी आपूण देवाचो वावर चलयतली त्या विशीं तांकां उजवाड मेळूंक ह्या मिसांत आमी मागुया. सगळीं उबी रावन ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. पवित्र सोबेच्या फुडारांनी लग्न संस्कार जोडूंक तयार जाता तांकां आपले शिकवणे वरवीं कोस्टां संतोसान एकामेकाक विस्वाशी रावूंक आनी हो संस्कार देवानूच घडला हें तांच्या गोट मोंदीन घालूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ये मागणे करता तुका. दर एके गोबायलेन एकामेकाच्या आदारान आपापल्या जिविताची आकारणी करून देव दिता तें भुरग्याचें देणें स्विकारूंक आनी कुटुंब मिनूतीन बांदून हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ये मागणे करता तुका. येंत रेजेन भेटयता कॉन्सेसांव आनी जोएना फेर्नांडीस तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर शुभम आशिर्वादां पडूं आनी ताचे आवंडे भाग्यवंत आंतोनीचे विनोनेन फावो जाव म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ये मागणे करता तुका. भोव मोगळ बापा, तूं आमचो मोग करताय आनी आमच्या काळजांनी हो मोग तुवें रिगोयलाय. लग्न संस्कारांत खरेंच तुजें देणें जावन लग्न जाल्ल्या जोड्यांनी एकामेकाचो मोग करूंक आनी त्याच बरोबर एकामेकाच्या जिवितांत रोंग हाडून नवें जिवीत उपजोवंक सदांच तयार आसूंक तांकां तुजी कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया. C14 पेज 34. देणी आमची भेटूंक हाडटा आमची काळजां तातूंत घालता आमची मोलां तुका अर्पिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उंडो Jesu's cur, nos adoro.
म्हज्या भावभणीने म्हजें तुमचें बलिदान सर्प विदान देवपाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखातीर मोहिमे आमच्या आमच्या नेके नेके पवित्र पवित्र सभेच्या सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. भोव कोणवळ्या बापा तोन तुज्या भक्ताक भेटयलेल्या दिसा समयार तुजें नांव वाखाणूंक आनी तुका दिन वासूंक ही दानां तुजेर वेदीचेर आमी दवरता. तुजे पवित्र आत्म्याचे पदवीन न्हूच आमची दानां पूण आमकांच बदलून तुज्या भक्ताच्या जिविता वरी आमचे जिवीत तुजे वाखाणणेचे बलिदान जायशें कोर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पवित्रान सासनाच्या देवा सर काळयेन सरता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आतां तुज्या भक्ताच्या मनाक आमी हो उगडास करतना तुजे पवित्र सभेक तूं फाव करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवळायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरंच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक खोर्राचेर गोगत. पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो घोट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकाचेते पियेता. तितले पावटी तूं उलोवन येसून आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन लियो आमच्या बागेन बापा
फिलिप नेरी आनी सिमिया आमच्या गवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुरो जिवंतपणाचो बरो वसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकलूत कोर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मळ पडूंक फाव कोर आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता खेरीत भाशेन उगडास करता हांव कसो सावान जोआना आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागेन जुजे बागेन दोन दोता बागेन जेवाज आनी बागेन तांतो नांचर काडी तुका मारवली त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एक पूर्णान जर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया जपा तुझे राज संपयो तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोरवायडांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ता जेण्याक आम बरो वशोत राखता तर आमकां आमच्या दरकाकलीन चर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दोनतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी कशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटांत सांबाळ तो जेत आनी राज वचून सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आनी जिवीत दिवंक जी येतात ती खरेंच सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली कोमिन्याच्या वेळार आमी गायन करुया D47 पेज 75 एकटाय केल्या एक चिता
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, बागयो तातून तुझ्या भक्ताच्या दिसात तुवें आमच्या आत्म्याक दिल्या त्या पोसणा वरवीं आमच्या महिमेवंत आस्कार्याच्या पावलांनी चलोवंक आनी ह्या संवसारांत तुजी शांती आमी शेवटी सासमाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. उपकार करून बसात. आमी फादर नेल्सन सिक्वेराक आमी केरीत भाशेन दिन वाचता. इतलो पयस जावन तो आयलो आनी देवाचें उतर बरे भाशेन परगटलें. तो जावन आसा जज, डायसिजन जज. ट्रायब्युनलांत काम करता आनी चडश्यो मॅरेज केसीस तो डील करता. जायते आहात ते जज, तातूंतलो तो एक जज. सो आमी ताका दिन वाचता. ताचो अनुभव आज तुमचे मुखार ताणें दवरला आनी लग्नाचेर बरी शिकवण दिल्या देखून देवान ताच्या म्हयन्यारपणांचेर आनी ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. त्रेजनांच्या मिसांचो वेळ एपुरी सकाळीं 5:30 वाजता पयलें मीस, दुसरें 6:45 इंग्लीश भाशेन, मागीर 8 9:30 आनी 4:30. कोणाकूय मिसाची ते साव दिवंक जाय वो इगर्जेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आहा. मिसा उपरांत सोवेनियर रूमूय उक्तो आसतलो. तुमकां धर्मीक वस्तू विक्रेक मेवतल्यो. त्यो सगल्यो वस्तूंचेर आमी आशिर्वाद घालून दवरला. परतून मागीर साकिस्तीन येवपाची गरज ना. तुमी उमावंक गेलो थंय भायल्यान 2 मुर्त्यो आसात आनी आमी 2 हाडल्यात काल. फाल्यां तांचेर आमी आशिर्वाद घालतल्यो आनी त्योय दवरतल्यो. तर भायर प्रॉब्लेम ना. हांगासर हो सांतांतून आमी फुडें दवरतल्यो आनी तुमी मागीर 2 वडींनी उमाव घेवचो आनी हे वाटेन आहा ती सारके त्या दारांतल्यान भायर सायड डोर फासाड आहा थिंगा हे वाटेन भायर सरता आसतना हे दारांतल्यान. कित्याक आमी मातशें बदलल्या कित्याक जायती अडचण जाता देखून हे दारांतल्यान कोण भितर सरचो ना दुसऱ्या मिसाक. आनी एक इमाजीचो उमाव घेतल्यार पुरो. हांगाय घेतात, थिंगाय घेतात, भायर वयतात थिंगाय घेतात. म्हणजे धर्माची कांय शिकवण ना कशी जाली. एक इमाजीचो कित्याक ही लायन उत्ता मागीर हांगा एक इमाजीचो घेतलो पुरो. तुमी तरी ते घेनात, मागीर घेवंक जाय, मागीर तुमी बसात आनी ते इमाजीचो घेवन वचात. ही मांडावडीक लागून बऱ्याक पडटा. हांगा आहात ती थंय सांकिस्तेच्या कॉरिडरान थंय उमावंक घेतली. 2 व्हिलर्स पार्किंग फुडल्यान तें जाणात तुमी. पूण चावी व्हरात पूण लॉक करी नाकात. कसली अडचण पडली जाल्यार आमकां रोखडीच भायर काडूंक जाता. तेच भाशेन 4 व्हिलर्स. आतां काल हांव मुद्दम पळोवंक गेल्लो थिंगा बरे भाशेन. कालूच न्हू जायते फावटी गेलां. काल आमी वाडयल्या आसली सुवात आनी आतां मातसो पावस पडलो इल्लें चिकचिक जालां आसतलें. सो बरे भाशेन एका मिसाक आयली सगळी एक लायन, दुसऱ्या मिसाक ए लायन आनी भायर सरता आसतना ताणें चिंतलां 2 गेटी उक्त करूंक. थंय मागीर एक गेटींतल्यान भायर सरता म्हणल्यार वेळ जाता आनी हांव ती काडूंक सोदतालो पूण दवरल्यार बरी. भायर सरूंक सुफळाय मेळटली, चट चट करून भायर सरूंक. आनी ते पासत ते डायरेक्ट करतात ते भाशेन तुमी तुमकां जाय ते भाशेन काडी नाकात तीं व्हेकलां. आनी ताणी इतलें एकमतीन पाक केल्यान की हुंयचे वखदां तुमकां हांगा कितें जालें तुमचें कार मेकळें आहा भायर काडूंक. असली एकमतीन ताणें. सो तुमी तुमचीं शापोदां तांचे कडेन करिनात. ते सांगतात ती खूंय जावं पयस जावं लागीं जावं ते दाखयतात थंय. कित्याक ती मांडावळ आनी ती मांडावळ तुमी तुमकां जाय तशी केल्यार आख्खें उत्ता. आयतारा दीस आख्खें उरलें ट्रॅफीक. कित्याक ते मातशें कोणाक दाखयतात म्हळ्यार एक्झीट आहा थिंगा पाक केली आनी ती काडूंक मागीर वेळ. हे लायनीक पाक करिनाहा भायल्यान. ट्रॅफीक पुलीस म्हाका कंप्लेन घेवन येतात तुजो लोक आमी मांडावळ घालता तुजो लोक तुवें पाक कोता म्हूण लॉज आमकां. थिंगा बोर्ड घातलेले आहात नो पार्किंग म्हूण. आमकां पार्किंग इनफ स्पेस आहा. सो ते भाशेन मातशें सांबाळून देखून फाल्यां फेस्तावन चड लोक जातलो हांव जाणा. पळोवन जाल्लो ते भाशेन. ते पासत पार्किंग घडये आमी सुबेज जालें जाल्यार ग्रावंडार करतल्यो. आतां ग्रावंड
डेव्हलप करूंक ना देखून उगटो आहा मागीर एक पावट डेव्हलप केलो मागीर जावचें ना ते पासत ही पार्किंग सुवात हांव वाडयतां सगल्यांक हांगा एक 150 आनी 100 जाली आदी 130 जातालीं सो आनीक चड वयल्यात ते पासत हें तुमी सारकें आयकुचें कुमसारांक फादर हायसिंथ आहा मीस चलता आसतना आनी मिसा भायर तशेंच सिस्टर सेंड्रा फाल्यां निमाणो दीस तिचो हे आख्खे सोमान ती आसतली तिका आमी मुद्दम आपयल्या कित्याक लोक म्हणटा फादर ती ना कित्याक आमकां जाय ती ह्या दिसांनी तेरेजनांचे मुद्दम आपयली तिका सो फाल्यां सावन दनपारां वो सांजे वेतली ती फादर दाना आहा इंग्लिशींतल्यान कावन्सिलींग करूं तेरावेर वेस्पराचो दीस सकाळची सगळीं मिसां आनी सांजेचें 4:30 आनीक एक जातलें सोवांचें वेस्पराचें 7 मीस इंग्लिशींतल्यान आसचें ना फाल्यां मोटोकेड आहा फाल्यां प्रॉपर डे ऑफ सेंट एंटनी आनी ती मोटोकेड आमी आनी कित्याक कोत्ता फादर क्लिफर्ड आसतना पॅरोकियल एडमिनिस्ट्रेटर इगोर्स बंद आसलोली कोविडाक लागून आनी ताणें येवजिलें ताची येवजण ती ताणें येवजिलें सातांतून घेवन पुरसांव काडुया फेस्ताच्या दिसाक ते हांव 13वेर न्हू आतां आमी 13वेर हाडलां आनी लोक हिंदू लोक म्हणूंक लागलो सैबा आमच्यांनी तुजेशी वचूंक जायना पूण तूं आमचीच तशी आयलोय केदें व्हडलें उरचोऱ्या ताणें म्हणलें आमचो लोक तशें कांय म्हणना आमचो ओके उमाव घेतलो जालें तें पूण ताणें म्हणलें सायबा आमी तुजे कडेन वचूंक शकना म्हणटच तूं आमच्या घरांत आयलोय घरा लागीं आयलोय हाका लागून ते हांवें 13वेर दवरलां हे मोटोकेड आयज हेराल्डाचेर येयलां बायकोन आंतोनीचीं फेस्तां जातात आनी आमचें शिवोलेचें ओदीक येयल्लें आहा थिंगा वाचात तें बायगोंत आंतोनीच्या पुर्बे सुमार मिसांचो वेळ एपुरी पयलें 5:30 मागीर 7 इंग्लिशींतल्यान 8:30 आयताराचो सदांच बदलता टायमींग 8:30 आनी मागीर 10 पुर्बेचे मीस दोबाजीक सांजेच्या वेळार मीस आसचें ना बायगोंत आंतोनीच्या पुर्बे सुमार आमी भायल्यान तियात्र करतले हांव कित्याक आमकां सगळें तयार आहा पेंडॉल बी वयल्यान दांपणें बी आहा ताचो बरोयनार आनी डायरेक्टर प्रिन्स जेकब संवसारांत आसतना तो इगोर्जेच्या कंपाउंडार 7:15 सुरू जाता कित्याक तेणें म्हाका फादर आपूण पांक्च्युअल हांव तुजो लोक येवन हांव स्टार्ट करता कित्याक म्हज्या 2 एक्टरांक आनी खंय वचूंक जाय ते पासत म्हज्यान डिले करूंक जायना तूं मागीर निमण्या वेळार रावता ते पासत तिकेटी घरा लागीं धाडल्यात ना आमी वखदार काडटलीं तुमच्यो तिकेटी काडूंक मागीर तुमकां लागून रावचें पडटा आनी तिकेटी काडूं वो ना करूं आमी स्टार्ट करतल्यो तुमी इगोर्जेंत येतात तेन्ना मोर्यादेची न्हेसोण घालची हे आमचे बोर्ड हांवें कितलीं वर्सां 3 वर्सां जालीं ते बोर्ड आहात दाखयतात आनी नो वन शूड एंटर विथ इनएप्रोप्रिएट ड्रेस दादले आतां बंबईचे दादले ते मोठवीं कालसांव घालून येता हांव दिना ताका कित्याक तुमकां एक ड्रेस कोड आहा तो सांबाळचो हें बंबई न्हू हें गोवा बरोबर आमी बंबई म्हणटात बंबई बोंबाया तर हांगा गोंया आनी हे आमचे कायदे आहात आमी मोठवें घालून दादले आयले हांव दिना कुमिनांव तांकां पोतून धाडटा कित्याक बरी भशेन येवंक जाय आदीं टिशर्टां घालून येताले प्रिंटेड आनी आतां सांगून शर्टां घालून येतात मोचे घालून येतात पायल घालून येतालीं हांव खुशाल पूण आतां ह्यो बायलो आहात त्यो हांव न्हू कितें समजतात त्यो एकली डिस्कशन करता इगोर्स ती हांकां कितें घालूंक जाता ओय ते बेसांव घातलां आख्खे पयल्या दिसाक बेसांव घालून ती स्वाद पवीत केल्या कित्याक मिसाची भेट तुवें आयकूंक लोक बसतलो म्हणून सो तेवूय पाठ इगोर्जेचो कोणें म्हणचें न्हू कितें तूं पाटी केलाय डांसा केलाय काजरां केलाय नाचूंक लाग सांगता पूण तरी आसां घालतात टायट ड्रेस टायट आनी पातळ ड्रेस सगळें स्कॉलप्स आहात तें दिश्टी पडटा सगळें बरे भशेन देवाच्या घरांत मान आहा बिश्तें कशेंच दिसून येवंक जायना सांगून सावन आतां पोत्तून तुमच्या आदल्या सुयंबाक वेतात तुमी सुण्यांची शेंपडी नोड्यान घालेली उबी जायना म्हळ्यार तसलें जालां तुमची गोत इतलें फुडें पावलां आनी आतां पोत्तून वेतात
कित्याक पातीकरांचा पातीकराक उगड आसना म्हाका उगड आसना म्हण न्हय आमी येलो करनात सिक्युरिटीक सांगून दवरलेले हांवें कोणाक तसले ड्रेस घालून आय एम अ कॅथलीक यू मे बी अ कॅथलीक बट यू हॅव एन इनएप्रोप्रिएट ड्रेस कॅथलिक्स शूड कवर देअर बॉडीज बरें तें एक पळयता आनीक एक पळयलो हांवें ह्यो बायलो वाचूंक येता आसा टायट जिन्स आनी टायट कालसांव घालून नाका कोण तरी कालसांव घाता हांव पोतून धाडटलो कसलेंय कालसांव जावं तें चुरिदा उपकारता पूण बायल कालसांव घालून येतात आनी टी शर्ट घालून येतात अरे ही देवळी गोज आमची गोज लोक म्हणटा कसली दिसता आनी हितून टी शर्ट घालून येताय बायलो टी शर्ट घालून सोबता तुमकां देवाचें उतर पुरगट आसा टी शर्ट घालून पिकनीक ती सांगून थकलो हांव म्हणजे तुमकां डिग्निटी ना वयल्या म्हणटात हांव हांगा आसलो हांव अशें न्हेसतालो हांव हिंका युकरिस्टीक मिनिस्टर आसलोलो हांव वाचपाचें हितून आसलोलो दोतोन शिकयतालो कोयरांत आसलोलो तींच मनशां करता तें आमचींच मनशां हेर आमचें न्हय म्हणून हांव पूण म्हणटा हिंगा भितर ही सांतवार आनी हांगा हांव कोणाक वयर चलोवंक दिना जाणात तुमी तुमकां प्रॅक्टीस करूंक जाय चॅपल ऑफ द वर्ड आहात तुवें प्रॅक्टीस कर हांगा कोणाक हांव दिना हे ही सुवात सेवा धर्मीक रीत चलता आसतनाच येवपाची खंयच्या वखदां हांगा हांव कोणाक घेना जाल्यार देवाच्या घराचो रेस्पेदूच उबे हाडटात तुमी बरे भशेन न्हेसून येवचें हां दादल्यांची कालसांव तुमी घालून हांगा देवाचें उतर परगूंट येवपाचें न्हू ती कालसांव घालून खंय भोंव तूं पूण हांगा न्हू आनी हांव वाचप करून मागीर सांगतलो हांव देंवयतलो मागीर म्हणटात पादेकार टाटास करून थिंगाच इसूल कोता कित्याक हांव पयलें सांगता आनी मागीर आयकोनात म्हणटा सांगपाचें मागीर कित्याक मनांत उरूंक तें एक पाट तापयलें म्हणटच उत्ता आं हे भाशेन आनी लोकांकूय गमता मागीर हे पासत बरे भशेन हांगासर तुमी येवचें कालच्या दिसा फादर म्हजी सासूमाय वांटे करिना म्हाका सांगता तुका आनी कांयच मेळचें ना दिवचीच ना कांयच मेळचें ना तुका आनी ती माय हांवें म्हणे सांतांतून दितलो तो कोत्तलो आनी तो केल्या बगो रावचो ना ती काल आयल्या आनी म्हणटा फादर थँक्यू फॉर युअर प्रेज तुवें सांगलेलें तुवें विस्वास दिलो सांतांतून केलें तिच्या मोतीन सांतांतून घातलें तिणें सगल्यांक इक्वली वांटलें आनी पयशेय दिले बाटांच न्हय आनी घरांच न्हय घरां आसलोलीं बाटां फ्लॅट आनी पयशेय दिल्यात फादर हांव ग्रेटफूल रडोंक लागली इतलीं वर्सां झगडटाली आनी तुका कांयच ना म्हणटाली एक सुन्येक दिलें कोणें केलें ताणें केलें असल्यो मिलाग्र्यो जायत्यो जातात देखून हांव तुमकां सांगता तुमचो भावार्थ वाडूंक जाय हांगासर तुमी येतात भावार्थाक लागून येता आनी जाताच कितले जाणांची कितलीं वर्सां पासपोर्ट जायना हांगा येवन गेलो 2 म्हयन्यांनी जाली पासपोर्ट म्हणटा फादर कितें इतलीं वर्सां जालीं हांगा येयलो म्हणटच पासपोर्ट हातांत पडली तो आजून कोत्ता हांव मिलाग्री हांव पयलींच केल्ली ती न्हू आजून कोत्ता आनी आख्ख्या संवसारांत सांतातून खंय आसूं लोक पिसो जाता सांतातुनीची भोक्ती करूंक सो हांव तुमकां दिनवासता उदारपणान तुमी दितात आनी तोवूय तुमचे सवें उदार जाता हेंय पळयात तुमी तरी धाकटुलें दिलां तो तुमच्या रिणांत कसोच रावचो ना देव बरें करूं म्हणटा तुमी आतां कितें जाता ह्या त्रेजनाच्या दिसांनी एकूच मोडटा द जनरेटर कितें जालां आमी भाड्याचो हाडला आतां इतलें आसून टाट करून ही टीव्ही टाट करून गेली सो आनी आयज फाब्रिका कडेन मागून आनी दुसरी न्यू हाडून कित्याक फाल्यां तेरा आनी लोक मागीर बेजार जाता टीव्हीच ना म्हूण जायते फावटी जाता ते टॅक्निकल उंदीर हातात केबल्सां थिंगा ती चलोना आनी ते पासत हांव जायतो भार घेता तुमी बरे भशेन वांटो घेवंक आनी हे दुडू तुमचेच हांव म्हजें न्हय आय एम ओन्ली द एडमिनिस्ट्रेटर मनी इज योर्स आय हॅव टू एडमिनिस्टर द मनी वेल according to the needs of the faithful. So तुमचे दुडू तुमच्याच बरेपणाक घालता हें जाणा जावत उबी रावया सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं
आमेन. वचून या जेजू क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंतोनींची विनवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या धर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवतणी म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उगटें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणेन दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी आतां तुज्या फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळूंचो कर. हे वेळार तुका जाय तें भाग्यवंत आंतोनीच्या मुखार घाल.
ओर चोऱ्यांच्या बागयोंत हातून तुका ओलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राज्य आसाय तोर तुजे पोदवेदार मोजूतीन हे खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय तोंडाय आनी शांतताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनंतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कोर आमेन. आमी शॉर्टाक गायन करुया U25 पेज 243 आमी पयलो आनी दुसरो श्लोक गायतले.